कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव खर गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण मगच्छा भवन बिनिनो बिकान कट्टेंत परजळच्या कार्मेल गुड्यांत आसच्या बाळक जेजूच्या पुण्याशेतांत प्रसाद जावचे कार्मेल किरण ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार निमाण्या जेवणार उंडो हाती घेवन बापाक तुवें धीन वाचले उंडो मोडून तुज्याशी सांक वांटून दिवन जेवंक उलो दिलो तुमच जिवीत दिवं सो उंडो म्हूण उक्त्यान तुवें उसारले कालवार दोंगरार खोरसार जीव दिवन तें संपूर्ण केले स्वागत 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 सोमिया दुर्बळ्या बिडारांत भूक तांबय तूं तान भागय तूं सगळ्यांच्या कुवरांत कार्मेल किरारांत प्रसार जावचे येवक्रिस्ताच्या वयर नियाळ सर्गींचे मानना ह्या विशीं आज आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया परच्या वस्वरांत आमी येवक्रिस्ताचें बलिदान हाचे विशांत आमी नियाळ केलो जेन्ना याजक उंडो आनी वायन त्या आल्तारेर बेठोवन उपरांत त्या बेठोवनाचे मागणे म्हळ्या उपरांत आमी उबे रावता आनी ताच्या उपरांत येवक्रिस्ताचे अति प्रमुख वांटो आमी आरंभ करता ते जावन आसा महाप्रार्थन या दिनवासनेचे प्रार्थन हे प्रार्थन याजक मिसाच्या बलिदानांत सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं या गायना मुखांतर सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं म्हणल्यार त्या उल्या वरवीं उद्गारा वरवीं ते आरंभ जाता
महाप्रार्थन या दिन वाचण्याचे प्रार्थन हे म्हळ्यार कितें? महाप्रार्थन येवकरिस्त संभ्रमाचो प्रमुख या मुखेल भाग जावन आसा. ह्या मागण्यांत याजक जेजूच्या नांवान पवित्र सभेचो मुकुट जावन स्थान घेता. याजक फकत उंडो आनी वायन मात्र देवाक भेटयना, बगार आमचे जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या संपूर्ण बलिदाना संगी ते बापाक उबारता. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां कळी जाता की हे मागणे भावार्थी आनी मागलेल्यांचे जावन देवाच्या हाजीरपणांत भेटयलेले आर्गा बलिदानाचे मागणे जावन आसा. महाप्रार्थन देवाक भेटयलेले, देवाक उबारलेले मागणे जावन आसा. ह्या मागण्यांत स्तुती आराधन बापाक क्रिस्तान आपल्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जीवनपणांत भेटयलेले बलिदान आतां याजक जेजूच्या नांवान जेजूच्या जाग्यार ह्या स्थानार रावन हर एकल्या भावार्थ्यांनी भेटोवचे मागणे जावन आसा. हे घडीत या हे कार्ये जेजूची कूड इगर्ज मातेन मिसाच्या बलिदानाच्या मुखांतर करचे जावन आसा. ह्या मागण्यांत एक विशेष आसा. ह्या मागण्यांत याजक आमी आमकां म्हणले उल्लेख सदांच करता. हे दाखोवन दिता की सगळ्या भावार्थ्याच्या नांवान हे बलिदान बापाक भेटोवचें जावन आसा. ते देखून याजक केन्नाय हांवें म्हजे म्हणले उल्लेख ह्या मागण्यांत तो केन्नाच करिना. फकत पगार आमचे आमकां आमी म्हणले उल्लेख करून बापाक सगळ्या भावार्थ्याच्या नांवान भेटयता. आमी फकत क्रिस्ताक मात्र अर्पण करचें न्हय, बगार आमकांच आमचे जिवीत आमचे प्रयत्न बापाक भेटोवन जेजू क्रिस्ता बरे आमचे जिवीत जावंक एका कुटुंबा भाशेन जमलेल्या सर भावार्थ्या संगी एका मनाची, एका काळजाची, एका सक्तेचे जावन देवाचे उतर परगट करूंक, देवाच्या परजेची सेवा करूंक याजका संगी आमकांच आमी बापाक भेटोवन दिता. बापाक त्या उंड्या आनी वायना संगी आमी अर्पण दिता, उबारता. ह्या समयार जावचे वर्ते आजाप कितें म्हळ्यार आमचे बलिदान संपूर्ण नितळ न्हय तरी. कित्याक आमी संपूर्ण न्हय, आमी नितळ न्हय. मनशा सैमाच्या अवगुणांनी असक्तेन उण्यापणान आमच्या जिवितांत जायते उणेपण आसा. ते देखून जे कितें आमी भेटयता ते संपूर्ण न्हय, नितळ न्हय, पूण जेजूच्या बलिदाना वरवीं ते संपूर्ण नितळ पवित्र बलिदान जावंक शकता. तर मोगाच्या भावनांनो भयणीनो, ह्या येवकरिस्ताच्या महाप्रार्थनांत कितें आसा? आमी हर एका मिसांत हे आमी भेटयता, पूण जायते फावटी कितें जाता आमकां ते आमच्या गुमनाक आमी व्हरिना. कित्याक याजक कितेंय आल्तारी तो म्हणूनच आसा. आमची मोत, आमचें ध्यान दुसरें खंय आसल्यार ते त्या मागण्याचो महत्व आमकां कळीत जायना. पूण हांवें पयल्यान सांगल्या भशेन हे मागणे ही एक भोव पवित्र मागणे. हे मागणे एक संपूर्ण मागणे. याजक संगी आमी बापाक भेटोवन बापाक उबारचे तसले मागणे. तर ह्या मागण्यांत कितें आसा हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. पयल्या सुवातेर अर्गां दिनवासनी ह्या मागण्यांत आसा. याजक सगळ्या परजे संगी बापाक दिनवासनी भेटयता. कित्याक म्हळ्यार
ताचे वरवीं मनशा कुळाच्या साल्वास जावन फावो जाला. बापाक आमी कित्याक अर्घ भेटयता? जेजू क्रिस्ता वरवीं आम्हा सर्वांक साल्वास जावन सोडवून फावो जाल्या. त्या देखून याजक अशें म्हणटा, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळेली सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बापाक अर्घां दिवन दिनवासनी पाठोवन, कित्याक जेजू क्रिस्ता ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमकां सोडवून फावो जाल्या. ते देखून आमी भेटोवचो यज्ञ, हे दिनवासनाचे बलिदान, ते कायद्याचे, नितीचे आनी आमच्या फायद्याचे, आमच्या फायद्याचे. ते देखून ते दिनवासनेचे मागणे याजक म्हणटा आसतना आमची काळजां, आमची मनां त्याच एका मनोभावान देवाक जेजू क्रिस्ता संगी आमी उबारूंक जाय. आनी ताचे उपरांत ते मागणे जाल्लेच एक पवित्र गायन आमी गायता. पवित्र पवित्र दळभरांचो सर्वेस्पर तूं म्हळ्यार गायन आमी भक्तीपणांनी आमी म्हणटा. आनी हे गायन आंज बडव्यांच्या मेळांत सांगाता मेळोन आंजाचे गायन आमचे करून सगळो जमलेलो लोक पवित्र पवित्र म्हणले ते उद्गार सर्वेस्परा देवाक आमी भेटयता. ते देखून याजक आख्रेक अशें म्हणटा, देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. तेन्ना आमी आंज बळव्याच्या त्या मनोभावान सर्वेस्पराची स्तुती त्या सांता भक्ताच्या जम्या संगी व्हडा उद्गारान, व्हडा उल्हासान, व्हडा भक्तेन आमी ती करूंक जाय. कित्याक आमी थंयसर उद्गारता, उसारता, पवित्र पवित्र दळभरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, उंसर्गी तुका जय जय. असले गायन, आज्यांचे गायन आमचे करता आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी त्याच एका भावार्थान, त्याच एका संतोषान आमी ते उद्गारूंक जाय. आनी हे गायन आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत अध्याय 2:2-3 वळींत, तशेंच जुवांक केल्ल्या उगडापणांत आमकां अध्याय 4:8 आमकां मेळटा. आनी तशेंच हे गायन मुखांतर ते रुपीत केल्ले जावन आसा. भगवंत बाप पाप साहेब सा क्लेमेंत, भगवंत क्लेमेंत ताका क्रिस्त शका 99 इस्वेंत मार्तीरपण फावो जालें. हाणें ह्या पाप साहेबान हे गायन घडलेलें जावन आसा. आनी हे गायन मिसाच्या पवित्र बलिदानांत सुमार 3ऱ्या शेकड्यांतावनूच हे आरंभ जाला. ते देखून मोगाच्या भावनांनी हे गायतना सगळे आमचे काळीज मन त्याच सर्वेस्परा देवा थंय आमी उबारूंक जाय. हे गायन जाल्लेच आमी कितें करता? आमी दिंबी मोडटा. आनी थंयसर याजक एक पवित्र भेटवणेचे मागणे करता. बापाचे पवित्रपण वळखून ताचे तावन पवित्रपणाची जर उमाळटा म्हळ्यार भरवशान पवित्र आत्म्याची देणी उंड्या आनी वायना वयर मागोवन ती जेजूची पवित्र कूड आनी रगत जावंक करूंक याजक खालतेपणी बापाक ते मागणे भेटयता. आपले हात विस्तारून तो मागता. कशें? बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. आनी आपले हात विस्तारून त्या उंड्या आनी वायना वयर याजक कशें म्हणटा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हूण ताचे वयर देवाचे आशिर्वाद खुर्साच्या गुर्ता वरवीं मागता. तेन्ना हो पवित्र वेळ आमी फकत ते थंय कितें जाता ते पळोवचें मात्र न्ही, तातूंत आमी भाग घेवंक जाय. कित्याक आमी भेटोवचे हे बलिदान ते याजकान मात्र न्ही,
बघार आम्ही सगळ्या भावार्थ्याने ते भेटवचे जावन आसा. त्या देखून आमचे मन ध्यान फकत त्या याजकान उसाच्या उतरां वरवीं आनी बापाची ती काकुळत बापाची ते पवित्र आत्म्याची धनी देणी जर त्या पवित्र भेटवणेंत आमी मागूंक आमी सक्रीय रितीन हात जोडून आमी त्या बलिदानांत भाग घेवंक जाय. उपरांत याजक जे कितें जेजून निमाण्या ब्रेस्ताराशी सांगता जेवणाक बसतना म्हणली ती उतरां याजक स्पश्टताल्यान सवकास मागण्याच्या बळान म्हणटा. पयल्या सुवातेर तो उंडो घेता, आपल्या हातान तो उंडो घेता आनी दिन वासून देवाक दिन वासून तो जेजून म्हणली उतरां ती म्हणटा, हो तुमी घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. जेजूची उतरां याजक जेजूच्या स्थानार रावन जेजूच्या जाग्यार रावन इगर्जेचो मुकूट जावन बापाक ते भेटयता. आनी ते भेटयत आसतना याजक तो उंडो वयर उबारता. तेन्ना मोगाच्या भोवून बिन्नो आमी भक्तीपणान हात जोडून जेजूच आमचे मुखार आसा, ती देवाची शेळी आमचे मुखार आसा म्हळ्यार त्या भावार्थान आमी त्या उंड्याक आमी पळोवंक जाय. आनी भक्तीपणान ताचे उपरांत नमस्कार करून त्या सर्वेस्परा देवाक आनी त्या उंड्या रुपार हाजीर आसा जेजू क्रिस्ताक आमी नमान आराधन करूंक जाय. ताचे उपरांत याजक आपल्या हातान वायनान भरिल्ली खाल्स घेता आनी उपरांत देवाक दिन वासून जेजूच्या उतरान अशें म्हणटा, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचे हे रगत पातकांचे पक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले, हे म्हजे उडासा करा. त्या उपरांत याजक ती काल्स उखलता. आमी त्याच भावार्थान बरवशान त्या काल्सींत जेजूचे पवित्र रगत आसा म्हळ्यार भावार्थान ताका आमी धन्यवासूंक जाय, देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय आनी भक्तीपणान ताका नामान आराधन आमी करूंक जाय. जेजूची उतरां निमाण्या ब्रेस्तारांत म्हणली ती उतरां ह्या समयार याजक जेजूच्या स्थानार रावन तेच पवित्र बलिदान परतून बापाक आमचे संगी हर एकल्या भावार्थ्याच्या नांवान भावार्थ्याच्या संगी ते बापाक ते परतून भेटयता आनी अशें ते पवित्र जेवण परतून आमी ते संभ्रमता. हे जाल्लेच याजक भावार्थाचो घुट परगट या म्हळ्यार उद्गार ते गावन आमी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण पुनर्जिवनपण आमी वळाताल्यान आमी परगडता. ताचे वरवीं आमी पातयेता की जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो आनी जेजू परतून पुन्हा जिवंत येतलो म्हणलो भरवसो भावार्थ आमी वडाताळ्यान उद्गारता आनी बापाक आमी नमन करता. ताचे उपरांत याजक हात विस्तारून जेजूच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो प्रत्येक जावन सोडवणेची काल्स आमकां फोव केल्या त्या भावार्थाचे ते मागणे तो बापाक भेटयता. ताचे उपरांत मागणी त्या पवित्र बलिदानांत मागणी तो सर्वेस्पर बापाक भेटयता. पयल्या सुवातेर तो आखे पवित्र सभेक बापाक उबारून दिता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पापसाहेबाक आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याजकी वर्गांक आनी सगळ्या भावार्थी लोकांक याजक बापाक त्या वायन उंड्या आनी वायना मुखांतर उबारण दिता. ताच्या उपरांत सगळ्या अंतरलेल्या सरल्ल्या आमच्या भाव भयणींक त्या बलिदाना संगी बापाक याजक भेटवून दिता. कित्याक आमचो देव सगळ्यांचो भावार्थ्यांचो जी भावार्थ जीव आसात जी भावार्थ मेल्यांत सगळ्यांचो तो देव. त्या देखून पवित्र बलिदानाच्या समयार ह्या मेल्ल्या आमच्या भावा भयणी सोय आमी उगडास काडन तांकां
त्या जेजूचे पवित्र मुखामळ पळोवचे भाग फोव करूंक आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता. तेन्ना मोगाच्या भावन भयणीनो, आमी प्रत्येक जावन मेल्ल्या आमच्या भावार्थ्यांचो उगडास आमी काडूंक जाय. जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच शेजाऱ्या वाड्यांत फिरगेंच्या आमच्याच वळखीच्या जी कोण मेल्यांत तांचो उगडास काडून तांकां आमी बापाक भेटोवंक जाय. आनी आखरेक हे महाप्रार्थन दिनवासाचे प्रार्थन त्या महान मागण्या मुखांतर, वाखाणणी मुखांतर ते आखेर जाता. कितें करता? हे मागणें जाल्लेच याजक आपल्या हातांत तो पवित्र उंडो, ती पवित्र काल्स, जेजूचे कूड आनी रगत जे कितें आमकां बापान पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं ते बदलावन केला, ते रुपांतर केला आनी ती जेजूची कूड आनी रगत आसा त्या आल्तारीन ती आपल्या हातांत घालता. आनी उपरांत देवाक दिन वाचून तो म्हणटा, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदारा बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ताक म्हणले ती वाखणणी बापाक भेटयता. जेजू क्रिस्ता वरवीं, जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता, जेजू क्रिस्ता थंय जे कितें आमी पवित्र बलिदान पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां मेळ्ळा, ते बलिदान आमी संपूर्ण रितीन बापाक भेटयता म्हणले उद्गार याजक आम्हा सर्वांच्या नांवी तो करता. आनी ह्या उद्गाराक आमी सोर भावार्थी लोक भावार्थान, व्हडा ताळ्यान, व्हडा संतोषान आमेन म्हणले जाप आमी दिता. त्या आमेन म्हणल्या जापाची जाप जे कितें आमी म्हणटा तसो अर्थ जावन आसा. जे कितें आमी भेटयले ते सगळे ते बापाक भेटयलेले जावन आसा. आमी भावार्थान भेटयलेले जावन आसा. आमच्या भावार्थान ते आमी पातयता म्हणल्यार भावार्थान ते भेटयलेले जावन आसा. इतल्यार हे पवित्र दिनवासनेचे मागणे आमी आखेर करता. ताच्या उपरांत उरलो भाग पवित्र कुमगाराचो भाग आरंभ जाता. अशें म्हणटसर मोगाच्या भावन भयणीनो, आमी ह्या बलिदाना समयार जेन्ना याजक उंडो भेटयता, हे म्हज्या उगडासा करात म्हणटाना म्हणून वयर उबारता आसतना घांट मारतात, कांपीन मारतात. कित्याक ती कांपीन मारतात? कित्याक म्हळ्यार वेळ एक पवित्र वेळ आनी ह्या समयार आमी थंयसर एक व्हड एक आजाप आमी परगडता म्हणल्या म्हणलो उगडास आमकां येवंक ती कांपीन मारतात. ते जाता आजापांतले आजाप. ते जाता एक व्हड एक आजाप. कित्याक म्हळ्यार तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता, ती काल्स जेजूचे रगत जावन बदलता. त्या देखून ही घांट मारन, कांपीन मारन थंयसर व्हड एक आजाप जाला म्हण परगटणी आमी करता. त्या देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो, इतलो वर्ते भाग आमकां भावार्थ्यांक फावो जाला. जेजूची कूड आनी रगत आमकां खान आनी पिवन जावन आमच्या जिविताची घटाय जावन, त्या देखून जर आंज बडवे आमचे वयर मोसरान भरतात तर एकाच एका कारणाक, ते म्हळ्यार आमकां जेजूची कूड आनी रगत खान जावन मेळटा म्हण. कित्याक तांकां ते ना, आमकां भावार्थ्यांक कित्याक जेजून आमकां दिला. त्या देखून ह्या पवित्र बलिदानांत आमी तितल्या भावार्थान, तितल्या ध्यानान, मनान आमी भाग घेजय की थंयसर आमी जेजूक मेळटा, जेजूक अणभवता, जेजूक आमी स्विकारता, जेजूक आमचेच खान पिवन जावन आमी घेता आसतना त्या पवित्र बलिदानांत हात जोडून ध्यानान मग्नान त्या एक वर फकत जेजू खातीर संपूर्ण आमचे काळीज मन दिवंक आमी प्रयत्न करया. असले बलिदान आमचे जावन दी हर एक आदिसा, हर एक आयतारा आनी खंडी जावन आमच्या जिवितांत त्या बलिदानाचे फळ आमकां मेळटले म्हणले भासवणी भरवसो खंडीत आमकां आसूंक जाय. देव बरें.